मनरिजवण शिखर परिषदेक सुरुवात जाल्या। भारतातल्या सर्जनशील इतिहासातली ही एक व्हड घडणूक आसा। 1 ते 4 मे मजगती चलपी या संवसारीक पावण्यावयल्या दृकश्राव्य मनरिजवण शिखर परिषदेक 100 परस अधिक देशांतले प्रतिनिधी, निर्माते, स्टार्टअप्स आणि हेर कंपन्यो वांटेकार जातात। सुमार 10,000 प्रतिनिधी, 1,000 निर्माते आणि वेगवेगळ्यो 300 कंपन्यो आणि 350 स्टार्टअप्स या संवसारीक पावण्यावयल्या परिषदेत वांटो घेतात। 4 दिसांच्या या कार्यावळीत 42 पुराय सत्रां, 39 ब्रेकआउट सत्रां, 32 मास्टर क्लासेस आयोजित केल्यात। मुंबईत आयोजित केल्ली पहिली वेव्ज 2025 ही कार्यावळ म्हळ्यार खऱ्या अर्थान सर्जनतेचे ल्हार आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। माहिती आणि मनरिजवण या सारख्या मळाचेर नवोन्मेषांक उर्बा मेळपाची संद आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। भारतीय चित्रपट उद्देगाचो 112 वर्सांचो प्रवास, कथांची भरपूर निर्मिती आणि ऑरेंज इकॉनॉमींतल्यान येवपी जागतीक संदी या गजालींचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान उजवाड घातलो। अपने वीडियोज बनाए थे, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया था। भारत और दुनिया भर के क्रिएटिव वर्ल्ड की ताकत मिलकर क्या कमाल कर सकती है, इसकी एक झलक हम तब देख चुके हैं। आज उसी समय की कल्पना हकीकत बनकर वेव्स के रूप में जमीन पर उतरी है। साथियों, जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समिट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है। भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में जीडीपी में अपना योगदान और बढ़ा सकती है। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, ऑरेंज इकोनॉमी के इस बूम में मैं वेव्स के इस मंच से देश के हर युवा क्रिएटर से कहूंगा, आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं, आप सभी भारत की इकोनॉमी में एक नई वेव ला रहे हैं। भारतान पाकिस्तानाक आनीक एक धक्को दिताना तांच्या मालकीच्यो तशेंच तांच्या देशांतल्यान चलपी सगळ्या विमानांक आपली हवाई हद्द आणि विमानतळ बंद करपाची घोशणा केल्या। पहलगाम हल्ल्या उपरांत भारतान पाकिस्ताना आड कारवाय करपाक सुरवात केल्या। भारताच्या विमानांक पाकिस्तानान वचपाक बंदी घातल्या उपरांत भारतान ही कारवाय केल्या। पयलींच तणावाचे संबंध आनीक इबाडिल्ल्यान भारतान लष्करी कारवाय करपाक ल्हवल्हव सुरवात करपाचें स्पश्ट केलां। जम्मू काश्मीरातल्या पहलगामात गेल्ल्या पर्यटकांचेर पाकिस्तानान नियोजन पद्धतीन हल्लो करप ही खेदजनक आणि निषेध करपी गजाल आसा अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां। ही घडणूक म्हळ्यार देशाच्या एकचाराक आनी स्वायत्ततेक आव्हान दिल्ल्याचें स्पश्ट जालां। भारत सरकार ह्या घटनेचेर योग्य पावलां उखलता। सगळे जग भारत सरकारची तोखणाय करता। आमी सगळ्यांनी असल्या घडणुके आड एकचारान रावंक जाय अशें राज्यपालांनी म्हळां। जात, धर्म आणि राजकारण पयस दवरून राष्ट्र प्रथम या तत्वाचेर सगळ्यांनी एकठांय येवंक जाय अशें राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां। नेशन फर्स्ट, religion, politics, all other things are second. This is the tradition of India also. But now, unfortunately, I am not connected to Pahalgam, not specially,
By and large, there is a trend in certain political leaders in India. They are not accepting this theory, nation first, other things second. That, of course, our Prime Minister is so particular. He want to include everybody, and in a broad-minded way, discussing with everybody. So there is no question of any difference of opinion in India. The entire nation, they united for protecting the integrity and sovereignty of the country. We should unitedly fight against it, and modus operandi of the fight and other things. The present central government is most competent administrative setup in the country. राज्यातल्या 100% नागरिकांक सरकारी नोकऱ्यो दिवप शक्य ना, मात 100% नागरिकांक स्वयंरोजगाराच्यो संधी दिवन तांकां आपल्या पायार उबे करपा खातीर सरकार यत्न करता अशी स्पष्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पणजेत आयोजीत केल्ल्या भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यांत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या कार्यावळीक प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पणजेचे आमदार आता महापौर रोहित मोन्सेरात आणि हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. प्रत्येक कार्यकर्त्यान सगळ्यो योजना ह्यो सगळ्या लोकांपर्यंत पावोवच्यो. वयर बसला तितकेच किंवा फुडें बसला तितकेच करू शकता अशें ना. प्रत्येक कार्यकर्त्याचें काम आसा. जेका कोणाक नोकरीची गरज आसा तेका नोकरी मेळपाक जाय हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. बट 100% लोकांक सरकारी नोकरी मेळूंक शकना. बट 100% लोकांक नोकरी किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका दिसता, आणि ते जावपाक जाय हें हांव ठामपणे सांगता. आणि ते करपा खातीर सरकार तत्पर आसा. तुमचो हँड होल्डिंग करपाक सरकार तत्पर आसा. तुम्ही फक्त त्या दृश्टीन प्रयत्न करपाची गरज आसा. ही युवा शक्ती आसा. ही युवा शक्ती ठरयता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी माय भारत वो पोर्टल लॉन्च केला. मुद्दामून फाटल्यान आसलेले तरणाटे हे हांव भाशण सोंपल्या उपरांत माय भारत पोर्टल कितें वो पळयात, आणि माय भारत पोर्टलाचेर कशा पद्दतीत करियर ऑपॉर्च्युनिटीज, आमी म्हणटा फक्त गोंयांत न्ही, पुराय देशात आणि ग्लोबली करियर ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा त्यो अवेलेबल आसा. आमचो गोंयचो तरणाटो आमकां फक्त गोंयांत रावलो नाका, आनी तो गोंया भायर देशात वयचो, देशा भायरूय वयचो, आणि त्यांनी वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करच्यो. जात निहाय जनगणनेचो केंद्र सरकारान घेतिल्लो निर्णय इतिहासीक डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या. आपूण ह्या निर्णयाक येवकार दिता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. परवरे सचिवालयांत खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक ते जाप दिताले. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीचे सगळे कॅबिनेट डिसिजन हे येता त्या सेन्ससान कास्ट बेस करचे हे डिसिजन घेतला. दिस इज द हिस्टॉरीक डिसिजन. म्हाका दिसता पयले फावटी ह्या म्हणजे भारत देशांतल्यान अशा पद्दतीचो कास्ट सेन्सस केल्या उपरांत आमकां सगळ्या जाणांक खुबशे फावटी गोंयांतूय बी हाजी मागणी आशिल्ली. एक्चुअली कास्ट सेन्सस केल्या उपरांत ताजो उपयोग हो वेगवेगळ्या कामां खातीर जातलो. सोशियल आणि इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स करपा खातीर जातलो हाजी म्हाका खात्री आसा. त्या खातीर हांव माननीय मोदीजी आनी ताचे पुराय कॅबिनेट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. एक बीग रिफॉर्म्स इन द कंट्री जो सोशियल रिफॉर्म्स आनी वेलफेअर रिफॉर्म्स जावपा खातीर हाजी मदत जाता. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तार रिवण हांगसर श्रीविद्या पाठशाळेचो बुनयादी फातर बसयलो. ह्या वेळार सामाजीक कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय तशेंच पाठशाळा सुरू करपी महामहोपाध्याय देवदत्त पाटील, तांची घरकान्न अपर्णा पाटील आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या पाठशाळेन खासा करून चलयांकूय वेदशास्त्र शिकपाची संदी उपलब्ध केल्ल्या बद्दल पाटील कुटुंबाचे अभिनंदन केले आणि तांच्या वेदशास्त्र प्रसार आणि प्रचाराच्या कामाक शुभेच्छा भेटयल्यो. गोमंतकाचे हे भाग्य आहे. अशा पद्धतीची श्री सुब्रमण्यम स्वामी परिषद पाठशाळा या ठिकाणी होते हे आपण सगळ्यांचं भाग्य आहे. या ठिकाणी दरवर्षी म्हणजे 40 विद्यार्थी मुलं आणि मुली या ठिकाणी शिकणार आहेत. या विद्यापीठ या पाठशाळेचं वैशिष्ट्य म्हणजे मुली या ठिकाणी या शास्त्राचा अध्ययन करतील ही वैशिष्ट्य आहे. बऱ्याच पाठशाळांमध्ये मुलींना अध्ययनशास्त्र करण्यासाठी अलाव करत नाहीये. पण मी खरोखर म्हणजे अपर्णा वहिनी यांचं खूप खूप अभिनंदन पण करतोय आणि अपर्णा वहिनीला धन्यवाद पण देतोय. आज 1 मे म्हळ्यार संवसारीक कामगार दीस. कामगारांचे म्हत्व आणि तांचे हक्क हे विशयी सर्वसामान्य मनशांमदी जागृताय निर्माण करचे खातीर दर वर्सा 1 मे हो दीस आंतरराष्ट्रीय कामगार दीस म्हूण मनयतात.
14 जुलै 1889 दिसा पॅरिसांत जाल्ल्या समाजवादी पक्षाच्या पहिल्या संवसारीक परिशदेंत ह्या विशींची घोशणा जाल्ली. तेन्ना सावन 1 मे हो दीस संवसारीक कामगार दीस म्हूण मनयतात. 1884 वर्सा अमेरिकेंतल्या कामगार संघटनांनी दिसाची 8 तास कामाची मागणी करपा खातीर व्हड आंदोलन केल्लें. ते खातीर शिकागोंत संप लेगीत जाल्लो. तांची ही मागणी 3 वर्सां म्हळ्यार 1 मे 1886 ह्या दिसा अंमलांत आयिल्ली. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी आतां हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. Thank you.